नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मायनिंग डंप उखलूंक सरकाराचे पावल. लीज वाठारा भायर खाजगी जागेन आशिल्लो मिनाचो डंप उखलूंक खण खात्यान तत्वता मान्यताय दिल्या. डंप पॉलिसी 2022 वरवीं डंप हाताळपाक ही पयलीच परवानगी. लिजा भायर आशिल्लो डंप उखलूंक संबंधीत अधिकारिणी कडच्यान परवाने घेवचे पडटले. सध्या शिरगांवचो डंप उखलूंक चौगुलेक बावटो. फाटली कितलीशीच वर्सां मायनिंगाचो इश्यू सोडोवंक सरकाराचो यत्न. खणबंदी उपरांत मायनिंग डंप हाताळपाक सरकारान डंप पॉलिसी 2022 हाडली. ते फाटभुंयेर डंप हाताळूंक खण खात्यान पयले परमिशनां दिला. खाजगी जागेत आशिल्ले मीन डंप हाताळूंक खण खात्यान मान्यताय दिल्या. चौगुले कंपनीचो शिरगांवचो लिजा भायर आशिल्लो डंप हाताळूंक सध्या मान्यताय. सुप्रीम कोर्टान डंप हाताळूंक निवाडो दिल्या उपरांत लिजा भायर आशिल्लो डंप हाताळूंक चौगुले कंपनीन संबंधीत अधिकाऱ्याकडे परवानगी मागिल्ली. तांकां तत्वत मान्यताय दिल्या. 1.35 मिलियन टन खंय हो डंप. लिजा भायर आशिल्लो डंप हाताळूंक संबंधीत अधिकाऱ्याकडच्यान परवाने घेवचे पडटले म्हणून खाण खातें सांगता. मजगती गोंयांत सुमार 700 मिलियन टन लो ग्रेड आयर्न ओर आसा. सरकारी जागेतलो डंप पावणेक घालतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान ह्या पयलीं स्पश्टीकरण दिलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे. राय बार्देसान मर्यादीत उदका पुरवण. लोक विटला. तिळारीच्या कालव्याक बेटशी खावटे पडिल्ल्यान उत्तरेक धरणाची उदका पुरवण बंद. न्हंयांचे उदक ओडून गरज भागयतात. रिपेराचें काम चल्लां. तिळारीचो कालवो फुटलो म्हूण उदका पुरवणीचेर परिणाम जावचो ना म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयल्लो. ताचेर प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो. 2 दिसां पयलीं बेडशे तिराळीचो कॅनल फुटलो. हो कॅनल तिराळीचें उदक गोंयांत धाडटा. कॅनलाक खावटे पडिल्ल्यान लोकांचे हाल. एक दीस उदक येना ते 3 पयरे म्हणजे सारखे देवंक ना उदक. गेल्ले जून जुलयान तरी एक पयरो सोडून एक पयऱ्याक तरी एक आमकां 200-300 लिटर तरी मेळटाले. 3 पयरे जाले कंटिन्यू उदीक ना. टँकर आफोवचे पडले. टँकर आफयले जाल्यार टँकर म्हणटा दारान पयलीं होणे ना न्हू, थंय तुमी रावा उबी. आमकां पार्क करपाक मेळना, घेवपाक मेळना. व्हडले व्हडले होणे पडल्यान तितून उदीक भरला. आमकां टेन्शन जाता. सकाळी उठले की उदकाचो सामको हे जाता आनी हांगा सामकेच उदकाचे पाड पडला. आतां आमी कितें म्हणून करपाचें आतां? उदीक येना. आमी आनी कितें करतले? आतां उदीक सोडले, मातशें येयले गेलो. उदीकूच येयना. रोडाक घातले ते घातले पाड, उदकाकूय आमकां थेमोय ना. आता कितके दीस जाले तुमी टँकर? आता स पयरे जाले आमकां उदक ना. जे तिराळीच्या धरणांच्यान उदक येता ते थंयसर बेडशीर ते सायडीक भगदाट पडले ते एका कॅनलाक. आनी ताका लागून जे उदक जे वसनोडा ट्रिटमेंट प्लांटाक जाय ते येवपाचे कमी जाले, शॉर्ट जाले. आनी ताका लागून उदका पुरवण खात्यान नोटीस जारी केला की उजव्या बार्देस तालुक्यान मर्यादीत उदक आसतलें आनी थोडें टायमींग उदक आसतलें. बादें हणजुणा हे सायडीक उदक खूब शॉर्टेज आसा. बाकी कडेन उदक जरी थोडे कडेन शॉर्टेज आसले तरी मातशे दीस सकाळ सान अशें उदक येता. पूण आनी जंयसर उदक शॉर्टेज आसा थंयसर तेंच्यांनी टँकरान बीन उदक सप्लाय करपाचे हे करतात, ते धाडटात टँकरान. मजगती हे विशीं शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकारान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. फाल्यां बुधवार बिरेस्तार म्हटल्यार रिपेर जातले, कारण वर्क इज गोईंग ऑन आनी बुधवार बिरेस्ताराक काम सोंपतलें. उदक दिवपाक मेळटा सारकें. पण सध्या टँकर विंकर कितें लोकांक गरज ना. सध्या उदक आसा अवेलेबल. उदक आसा तशें उदक आसा. पूण जाता कितें इतलेंच ताणें पर्वरीस एरियेंत मातशें म्हणजे बार्देस एरियेंत थोडेशें रिस्ट्रिक्शन घातलां की पयल्यान दिवया अशें कितें तरी. कोणें म्हळ्यार नोटीस येयल्या दिसता की ते उदक रिस्ट्रिक्टेड आसतलें म्हणून. पूण म्हणजे दिसता फाल्यां पर म्हळ्यार जावपाक जाय. काम जातलें कंप्लीट. काम चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GMCच्या रेजिडेंट दोतोरांनी आंदोलन 5व्या दिसा फाटीं घेतले. गोवा असोसिएशनाच्या रेजिडेंट दोतोरांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक तांचे मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिला. भलायकी मंत्री म्हणटा सरकार दोतोरांच्या सुरक्षेविशीं मागण्यांचो सिरियस विचार करतलो. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मागण्यो तडीक लावपाचो विचार जातलो. Here with the Dean Dr. Bandekar, myself and the government of Goa, we are totally with the Guard Association. They have given us a list of several issues pertaining to the type of security that is required. Doctor relationship officer. So one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे security and जे CCTV सगळीकडे जे लागता आणि त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय त्यांनी they have identified. Guard has already identified. I am going to be putting this writing to them and giving them a official commitment
that we will be putting this up to the Chief Minister and then also to the Cabinet for discussion, so that these issues which they are all basic issues, there nothing much is required here, but wherever they require, the lady doctor's safety is prime for the state of Goa. Me, not only as being a health minister, but also being a minister for women and child, it is important for us to see that women's safety is something that is utmost important to the government and priority of the government. हे हांव सगळे जे बरयला तांकां हांव कमिटमेंट रायटिंगान दिता, हॉस्टेल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फेसिलिटीज, आनी त्याच बरोबर जे तेणी सांगलेले आसा त्यो सगळ्यो गोश्टी आमी इन रायटींग तांकां हांव लेखीत आयज दितलो. आयज फुडल्या 2-3 वरां भितर लेटर तांकां पावतले, गार्डाक कॉपी दिनाक वयतले आनी हांव एक सेपरेट लेटर मुख्यमंत्री धाडटलो. पूण आमच्या कडल्यान कमिटमेंट आहा की हे सगळे जे गार्डान रिक्वेस्ट केला हे आमी पूर्ण करतले. We are the residents of Goa Medical College and Hospital. We stand here before as a part of the protest that we had organized for last 5 days in Goa Medical College, including the residents, the UG students, the interns, against the heinous crime that had happened in RG Kar Medical College, Kolkata. We still stand against the injustice that has been done, the crime that has been done. But we are greatly encouraged on receiving the messages by respected Dean Sir of Goa Medical College, MS and the HM of Goa, that the grievances would be addressed as fast as possible. And we await the execution with much anticipation and hope. And we have greatly deliberated upon this and discussed upon the strike that is going on. And in view of the goodwill of the people of Goa, we have hereby decided to call off the strike. सत्तरी धारखंड बेकायदेशीर प्लॉटिंगा विशीं सर्वे करूंक दिवचल TCPचे अधिकारी फिल्डार. थंय 101 बेकायदेशीर प्लॉट सर्वे करूंक 2 दीस इतली व्हडली प्रॉपर्टी, हजारांनी झाडां मारल्यात. झारखंड बेकायदेशीर प्लॉटिंगा विशीं सर्वे करून कर्म करतल्यांचे आड FIR करात म्हूण TCP मंत्री विश्वजितान निर्देश दिल्ले. जे इल्लीगल हिल कटिंग करता मागीर आमी FIR फायल करता, पण ते स्ट्रेंथन फर्दर जावंक जाय, प्लॉटिंग करपाक जाय. आयज म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन तुका सांगलें न्ही 100 प्लॉट मारले. म्हाका काल पंच मेंबरान सांगलें की 100 प्लॉट मारले. 100 प्लॉट मारले म्हणजे डायरेक्टली आयज सांगला CDP आयज बोर्ड मिटिंगेन ते वचून इन्स्पेक्ट करून ते FIR फायल करा सोमतेच. आनी आमी अलाव करचे ना. हे अशें इल्लिगलिटी खंयच जालें. हे म्हाजी एक एरिया म्हाज्या लक्षान आयलें म्हणून सांग. बाकी कडेन कितें चल्लां ते DC डिपार्टमेंटाक सांगलां मातशें सक्रीय रावा, आमकां नजरेक हाडा आनी स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतली. TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्यांनी एक काल स्टेटमेंट केल्ले की गोंयांत जे इल्लीगल हिल कटिंग जाता आणि प्लॉटिंग जे डेव्हलपर्स करता तेंचेर आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून सांगलेली. आणि त्याच प्रमाणे तेणे आनी एक स्टेटमेंट केल्ले की हांगा धारखंड जी विलेज आसा, जी वाळपय मतदारसंघान येता, जी कुडशा गांवांत जी एरिया येता, जी सावड्ड्या पंचायत अंडर येता, थंयसर इल्लीगल हिल कटिंग जाला आणि जवळ 101 प्लॉट्स हांगासर डेव्हलप केला. म्हणून आयज आमी त्या प्लेसीर आयिल्ले आणि ज्या हांगासर येतकच आमकां एक अशें दृश्य दिश्टी पडले की हांगासर जेन्ना आमी पळयले तेन्ना एक आख्खो डोंगरच हांगासर कापून हांगासर इल्लीगल तरेन प्लॉटिंग केल्लो आसा. हो जो आख्खो तुमी म्हाज्या फाटल्यान सगळे सराउंडिंग पळयतात, हो आख्खो एक डोंगर आसलो आणि डोंगराचेर भरपूर झाडां आसली. ही सगळी प्रॉपर्टी ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी आसा आणि ही प्रॉपर्टी एका डेव्हलपरान डेव्हलप केला. आणि ह्या डोंगराचेर एकूय सध्या आमकां झाड दिश्टी पडना. सगळीं झाडां कापल्या आणि इल्लीगल हे दोंगर जो कट करून हांगासर प्लॉटिंग करपाचे प्रकार चालू आसा. तेन्ना काल आणि आयज 2 दीस येवन TCP जी बिचोले TCP आसा तेंच्यांनी येवन हांगासर सर्वे स्टार्ट केल्ली आसा. ही जी एरिया आसा प्रॉपर्टी ही इतली व्हडली आसा जी TCPची टीम जी आसा तांकां एक दीस पावंक ना ही सर्वे करपाक, म्हणून आयज ते परतून येयल्ले आसा. आणि हेजेर FIR नक्कीच जातली. मंत्र्यान सांगले त्या प्रमाणे तेतून डावट ना. पण तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगासर कितल्याशाच हजारांनी झाडाची कत्तल जाल्ली आसा. ऑलरेडी हांगासर कांय लोकांनी हांगासर प्लॉटय घेतलेले आसा आणि तेणी कंपाउंडेड करून दवरलेले आसा. प्लॉटिंग करता तेणे मदीं सगळे कवराचे रोडय केल्ले आसा आणि अजूनय तेणी रोड करपाक डेव्हलपरान परतून स्टार्ट केल्ली आसा. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. कोलकाताच्या बलात्कार कांडान सुप्रीम कोर्टान ममता बॅनर्जी सरकाराक उजरायलो. केस आत्महत्या म्हणपाचो यत्न. 7,000 जमाव हॉस्पिटलांत घुसमेरेन पुलीस कितें करताले, FIRाक कळाव कित्याक, हायकोर्टाचे प्रस्नार प्रस्न. दोतोरांचे सुरक्षे विशीं शिफारसी करूंक कोर्टान 10 वांगडी टास्क फोर्स नेमला. CBI कडेन बेरेस्तार मेरेन रिपोर्ट मागला. This was part of the wider protests which were going on that night. Absolutely. It was called Reclaim the Night. Yes.
the West Bengal government could not have been unaware of the fact that when there are protests across the country, there's always another segment which will try and disrupt this. What are women who the women doctors are assaulted, the police run away from the scene. Thereafter, the women doctors are called out by name, namely the people who are leading the protest, and they were threatened with the same fate that has befallen the others. Well, if they tell us, we'll take strong action. Mother, I agree. I'm not disputing. You are supposed to be But hold on. My Lord is asking me, and let me respond. What was the police? What does that What tell was the you? police force doing in anticipation? What happened was there were 150. There were 100. Hold on. Allow me. Mr. Sitter. Please don't interrupt, Mr. Sibbal. Mr. Sibbal, this email was sent on 19th of August by this particular doctor to the ID of the Kolkata police. Lordships, it's been sent At 22 hours. Yesterday, Mother. Accordingly, the court has been assured by Mr. Tushar Mehta, Learned Solicitor General of India, that the Central Industrial Security Force shall be deputed in sufficient strength. So, Central Reserve Police Force shall be deputed in sufficient numbers to guard the facilities of the R.G. Kar Medical College and Hospital, including the hostels where the resident doctors stay. पणजेकारांची सुटका इतल्यान ना. स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवंक नवी डेडलायन. केंद्र सरकाराचे अर्दी प्रमाण स्मार्ट सिटींचे काम पुराय करूंक 31 मार्च 2025 मेरेन डेडलायन म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगला. कंत्राटदार दिल्ले डेडलायनी प्रमाणे काम करता काय ना ते तपासूंक कोर्टान कॉन्ट्रॅक्टाचे डॉक्युमेंट मागल्यात. कॉन्ट्रॅक्टरांचेर कोर्टाची नजर. See, we had told the court that as far as roads which were opened, they would be made operational and people will be allowed to drive on those roads by that particular deadline. The question is whether by that time the entire work had to be completed. So we showed to the court that this is what the position is. Now today the court has told us now as far as the stretch from Kakulos Junction up to the bridge at STP, that stretch, what is the deadline which is for completion of the entire stretch of the work. As also the court wants to know the term and the tenure of all the contracts and what is the deadline given to all the contractors insofar as all smart city work is concerned. So tomorrow it is restricted to the work from Kakulo Circle or Kakulo Junction up to the bridge, that is up to STP. We are supposed to give the deadline and the bar chart as far as this stretch is concerned, which we will give it to the court tomorrow. इतले मजगती विवांता हॉटेला लागसार फुटपाथीचे काम खुरीस मदीं आयिल्ल्यान लोकांनी आडायलां. हे विशीं हायकोर्टाक कळीत केलां खंय एजी सांगता. केअरटेकर कमिटी कडेन खुरीस हालोवपा विशीं उलोवप सुरू. At two places there are obstructions which have been created by the neighbors. At Vivanta area, that junction, there is an obstruction because it is told that there is one cross there and the neighbors are objecting to it. They have some sentimental issue there. We are trying to sort it. Once that is shifted, the footpath in that area will be completed and I am very sure that that issue will be sorted out very soon. There is one more area where there is an objection by some residents of the locality to claim that this property belongs to them, where the footpath and the pavers are to be laid. We don't agree with them. There are issues. In fact, there is an order issued by the Mamledar to remove such obstruction and therefore that issue is pending before the deputy collector now. We are trying to expedite those hearings also so that that work in that portion will be completed as early as possible. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोकर्ण पुलिशेन गोंयांत चोरी करपी हिस्ट्री शीटर आगुस्तीन झेवियराक अटक केल्या. पुलिशेन लायटनिंग ऑपरेशन वेळार झेवियराक धरलो. झेवियरान खंय गोंयांत 20 मायज चोरयो केल्यात. इतलो तेंप गोकर्णाच्या दर्यादेगेर खंय झेवियर सुशेगाद रावतालो. गोव्यात अनेक चोरीची प्रकरणात नोंद आशिल्लो ऑगस्टीन झेवियर वय वर्ष 30 हेका कारवार जिल्ह्यातल्या गोकर्ण पुलिसांनी गोकर्ण हांगासरल्या रुद्रपाद हांगासर रात्री अटक केली आसा. झेवियर हो गोंयचोच. गोव्यात चोरी केल्या उपरांत त्या चोरींतल्यान जो मुद्देमाल मेळटा तो मुद्देमाल विकून जे पैसे येतात ते पैसे घेऊन गोकर्ण हांगासरल्या समुद्र किनाऱ्याचेर तो ऐश आराम जिंदगी तो जगत आशिल्लो. आणि सध्या कारवार पुलिसांनी
जिल्हाभर नायटनिंग ऑपरेशन सुरू केले आसा आणि या ऑपरेशन दरम्यान जेवेर आसा तेका पुलिसांनी अटक केल्ली आसात. गोव्यात या जेवेर हेचेर 20 पेक्षा अधिक केसीस आसात चोरीच्योच आणि कर्नाटकांतूय हेचेर चोरीचे केसीस आसात तेन्ना हेच्या बाबत सध्या गोकर्ण पोलीस आसात ते तपास करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.